म्हूण ती सेबिनेच्या फेस्ताक नव्यानाचे मागणे. हे बाळक मरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यानी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावतांव आनी देवा बापाक अर्गां दितांव. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवणसांक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडतांव. हांव समयाची चरण दासी म्हळ्यार उतरा मुखांतर देवा मुखार तूं संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेन पयलो सागो दिलोय. त्यागाची आनी कस्तांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता आमच्या कुटुंबांचेर तुजी धराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोषा कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरये तुजे परी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक फाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मानून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे बाळक मरये तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्याव आनी आमी तुका ती भेटयतांव. ही ल्हान काणीक तुका मानवून दी म्हूण मागतांव. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे भोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागतांव. बाळक मरये आमा पासत विनंती कर. आमेन.